ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। विठूचा गजर हरिनामाचा झंडा रोहिला, विठूचा गजर हरिनामाचा झंडा रोहिला। कैसे जाऊ देवा तुला रे आम्ही देव मानिला, दगडाच्या देवा तुला रे आम्ही देव मानिला, त्या देवा तुला रे आम्ही देव मानिला, मातीचा तुझी काया रमली, ओ मातीचा तुझी काया रमली, देवा तुझी रे आम्ही सेवा केली, देवा तुझी रे आम्ही सेवा केली, दगडाच्या देवा तुला रे आम्ही देव मानिला, तुला रे आम्ही देव मानिला। राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। काणकोणच्यान जी पंढरपूर वारी येयल्ली, जी वारी आता पंढरपूर पावल्ली आसा जवळ जवळ 16 दिसांनी, आणि ही वारी जी आसा ती सगळ्यांत लॉंगस्ट वारी अशें आमकां ह्या वारकऱ्यांनी इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा। आमी पळोवपाक शकतात पंढरपूर आतां कितली गर्दी आसा। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय, श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय, महाराज की जय, कथादेवी माते की जय। हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, हिंदुत्वाचा हिंदुत्वाचा। प्रत्येक वर्साक वारेक आमी एक तर आमचे वारकरी वाडटात, आणि दुसरी गोष्ट आमी प्रत्येक वर्साक वारकऱ्याक फाटल्या वर्साक आमच्या कडच्यान कितें चूक जाला किंवा फॅसिलिटी आमी दिवपाक शकले ना तेजी आमी हें करता आनी न्यू फॅसिलिटी दिवपाचे प्रयत्न करता। आतां फाटली 2 वर्सां जेन्ना पयली वारी केल्ली ती ज्ञानेश्वर वारकरी मंडळांतल्यान केल्ली, तेजे नंतर आमी विठ्ठल रखुमाई वारकरी मंडळ काणकोण स्थापन केलें, आनी तेजे नंतर एवरी टायम आमी कितें ना कितें तरी नवीन हें केलां। ह्या वर्साक आमी कितें केलें, टॉयलेट नासलें आमचे कडेन, एक 5-6 कडेन आमकां टॉयलेट ना, टॉयलेट ना म्हणल्यार आमी बायो टॉयलेट आनी मुवेबल टॉयलेट केले, जेणे करून आमच्या वारकऱ्यांक तेची फॅसिलिटी अवेलेबल जावपाक। दुसरी गोष्ट आमी आमचो विठ्ठल रखुमाईची मुर्ती आसा ती व्हड करपाचो प्रयत्न केलो, आनी जाता तितलो आमी लोकां मदीं एक विश्वास निर्माण करपाक गेलो, कित्याक हांगसान काणकोणसान पंढरपूर हें डिस्टन्स 450 किलोमिटर। पयलीं वयता आसतना आमकां दिसता तें खूब आसा म्हणून, पूण जेन्ना आमी चलपाक लागता आमचे मदीं आतां जाणटे आसा आनी नेणटे आसा, आनी मेन म्हटल्यार शिकले भुरगे आसा, हे शिकले भुरगे फाल्यां वचोन ही सगळे लोकांक कन्विन्स करतले बाबा ही वारी कितें आनी ह्या वारींतल्यान आमकां बेनिफीट कितें मेळ्ळो। अशें करून आमचे जे काणकोणभर आख्खी काणकोण जो वाठार आसा त्या काणकोण वाठारांतल्यान जितलें जाता तितलें आमचे वारकरी तयार करपाचे, जेणे करून एक आमची जी संस्कृती जी आज विस्कटलेली आसा ती संस्कृती आमी परत एकवटान करून आमचे जे हिंदू राष्ट्राचें जें स्वप्न आसा पळय तें आमी फुडें व्हरपा खातीर आमी प्रयत्न करपाचो। आनी समज काणकोणकार जे खरोखरच हजारभर काणकोणकार आमकां सांगपाक आयिल्ले की तुमी फुडें वसात, आमी तुमच्या बरोबर आसात, सगळ्याचो आशिर्वादान आमी पंढरपूर आयज पावल्ले आसात। जेन्ना एक वारी घेवन वयतात तेन्ना टीम वर्क जेन्ना आमकां जी आमची कमिटी आसा ती मेन जाय पडटा, हितूंक आमी नंदीप माऊली, सूरज माऊली, नितेश माऊली, आमचो त्रिकुश माऊली, आनीक आमचो
रमेश माऊली टीम वर्क जशें जाय त्या हर गोष्टीचो सहकार्य आमकां मेळटा. हर गोष्टीक आमी कॉम्प्रोमायज करनात, हर गोष्टी आमी सॉल्व करतात. जी गोष्ट आमकां मुखार जाय ती गोष्ट हर गोष्टीक पळयतात. आनी अशेंच जर आमकां सहकार्य आमचे सगळे कमिटीचे मेळ्ळें जाल्यार फुडारा आमी एक बरोबर 500 वारकरी घेवन वचपाची सुद्दां आमकां क्षमता आसा. आमचो एकच हेतू आसलो जेन्ना आमी पयली वारी तयार केली आनी नंदी माऊलीच्या मार्गदर्शना खाली आमी वारी तयार केली तेन्ना आमी फक्त एकच हेतू घाल्लो की नंदी माऊली म्हणलें आमकां काणकोणच्या हर एक घरांक एक वारकरी तयार करपाक जाय. पूण आयज काणकोणच्या हर एक घरांक 2-2 वारकरी तयार केला अशें आमकां दिसता. आमी तुम्ही पळयतात की हर कोण त्रास भोगून सूख भोगपाच्या वाटेर चाल केल्ली आसा. आमी पंढरपूर पावल्ले आसात. जेणी जेणी आमकां आर्थीक मदत केल्ली आसा, जेणी जेणी आमकां शुभेच्छा दिल्ली आसा, सगळ्यांचे आमी आभारी आसात. हेज्या फुडें जेन्ना आमी वारी व्हरतले तेन्ना तेन्ना अशीच आमकां सहकार्य मेळटलें काणकोणकारांचें. आनी देव मल्लिकार्जून गोविंदपूर महाराजांच्या खातीर आमकां आशिर्वाद दितलो हें मनाक इच्छा पळयतात आनी सगळ्यांचें कल्याण जावं हीच आमची एक आशा आसा. रामकृष्ण हरी माऊली. श्री विठ्ठल रखुमाई वारकरी मंडळ काणकोण गोवा आमची वारीची सुरवात विधिवत 20 जून 2025 काणकोणच्या पाळोळे गांवांतल्यान सुरू जाल्ली. साधारणतः 15 दिवसांचो पायी प्रवास करून 3 राज्यांनी गोंय, कर्नाटक तसेच महाराष्ट्र अशा 3 राज्यांचो प्रवास पायी करून आयज आमी 16व्या दिसाक पंढरपुराक आमी पाविल्ले आसात. आणखी अवघ्या एक 3 किलोमिटरांचें डिस्टन्स उरलां. आनीक 3 किलोमिटर फुडें चलोन आमी आयज आमच्या वारीचें विधिवत चंद्रभागेक विसर्जन करतले. विसर्जन जाले उपरांत आमचे जे वारकरी आसात काही वारकरी आयज पांडुरंगांचें मुखदर्शन घेतले. प्रत्यक्ष दर्शन आता शक्य जायना, मुखदर्शन घेतले. काही आमचे वारकरी जे आसात फाल्यां आषाढी एकादशी निमित्त जे आयज रावतात ते फाल्यां दर्शन घेतले आनी फाल्यां सांज मेरेन परवां आमचे सगळे वारकरी सुखरूप परत आमच्या गोंया भितर वतले. ही वारी अंदू आमच्या वारीचे 4थी वरस सांगपाक खूश भोगता. ह्या वारीचो अनुभव घेतले आमचे मदीं 1-2 वारकरी आशिल्ले आमच्याहून पयलीं, ते म्हणजे आमचे बाबल माऊली आनी दिलकुश माऊली. हांच्यांनी एक असोच आमच्या मुखार प्रपोजल दवरले आमच्या नंदी माऊली मुखार की आमी ते नॉर्थ गोंयांतल्यान वारी करताले. आमी हांगच्यान एक वारी कित्याक सुरू करूं न्हू, करची न्हू. त्या वेळाचेर आमचे दोतोर गुरू आनीक राजू गोसावी हे जे वारकरी आसात तांचे सहकार्यान आमी दक्षिण गोंयांतल्यान एक पयली वारी सुरवात केली. आनी ताच्या उपरांत ती वारी जाल्ल्या नंतर आमकां लक्षांत आयलें की त्या वारीक आमचे काणकोण मतदारसंघाचे सादारणशे 90% लोक आमचे काणकोणचे आशिल्ले. अशा वेळाचेर आमी विचार केलो, बाबुलान आनी आमच्या दिलकुश माऊलीन प्रपोजल दवरलें की आमी काणकोणच्यान वारी सुरू करया. आमी म्हणलें तुमी जबाबदारी घेतात? येस आमी घेतात म्हणपाले. तेन्ना नंदीप माऊलीन सांगलें बाकीचे जे आर्थीक सहाय, आर्थीक जी मदत आसा आनी बाकीचे जो अरेंजमेंट आसा आमी करतले. त्या वेळाचेर नंदीपाक आमी तेंको दिलो. आमी म्हटलें खरी आमचे ध्यानी मनी केन्ना अशें आयलें नासलें की आमी वारी करतले पंढरपूर पर्यंत, काणकोणसान पंढरपूर पर्यंत पायी वारी करतले अशें. पूण नंदीपाच्या आशिर्वादान आनी ताज्याच आमच्या सगळ्या सहकार्यान आज आमी ही 4थी वारी करपाक शकले. सांगपाक खूब खूश भोगता. वारी समाजाली भरपूर आनंद, पुष्कळ समाधान सगळे मेळ्ळे. कांय त्रास ना, सगळे व्यवस्थित आनी पंढरपुराच्या विठ्ठलाच्या आशिर्वादान सगळ्या लोकांकय कांय जाल्ला, आमकांय कांय ना. सगळ्यात सगळे बरे आहा, बरी चल्ली वारी, कांयच त्रास जालना आनी भरपूर आनंद घेतलो. तुम्ही कितले वर्स जाले आता? हांव हे 2रे वर्स. फुडल्या वर्सा येवपा विचार आसा जाता म्हणल्यार येतलो. काणकोणच्यान जी पंढरपूर वारी येयल्ली, वारीक पंढरपूर पावल्ले आसा आनी तेणी आपल्या वारीचे हांगा इंद्रायणी नदीचेर विसर्जन केल्लें आसा. त्या वारकरी प्रमाणे तेणें आमकां अशी इन्फॉर्मेशन दिला की ही सगळ्यांत लॉंगस्ट वारी 450 किलोमिटर ते पायी चलत येता. वत लागता, पावस लागता ते सहन करीत ते 450 किलोमिटर येतात. 98 लोकांनी काणकोणच्यान ही वारी सुरू केल्ली आनी हांगा पावता पावता जे वारकरी जे आशिल्ले जॉईन जायत रावले. जवळ जवळ 200 वारकरी हांगा आतां काणकोणच्यान येयल्ले आसात त्यांच्या वारी भितर. फुडल्या वर्साक हेज्याक डब्बल ही आंकडे संख्या करतले अशें तांणी सांगलां. RDS गोवा खातीर भवेश बोरकर.